देव बरो दीस दिवं तुमकां. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन. आमेन. माथेवाचो 20:5 वड 17 ते 19. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, समूत व प्रवाद्याची शिकवण काडून उडोवंक हांव आयलां म्हूण तुमी सोजमू नाकात. हांव ती काडून उडोवंक न्हय, पूण शांती पावोवंक आयलां. खरेंच तुमकां सांगता, स्वर्ग आनी संवसार सोरो पर्यंत घडोवंक जाय तितलें घडले शिवाय समृद्धी वेलें एक अक्षर वो एक तिकली लेगून ना जावची ना. म्हणटूच जोर कोण ह्या आज्ञा भितरली एक सुपुल्ली आज्ञा लेगून मोडीत आनी तशें करूंक हेरांक शिकयत, ताका स्वर्गीच्या राजान सगल्या भितर ल्हान म्हूण लेखतली. पूण त्यो सांबाळीत आनी हेरांक शिकयत, ताका स्वर्गीच्या राजान व्हड म्हूण मानतली. सर्विस्पराचें उतर. सर्विस्पराचो व्हड उपकार. नियाळ. जेजून समर्थीक आनी प्रवाद्यांचे शिकवणेक मान दिलो आनी आपल्या जिवितांतल्यान तांची खरी समजणी दिली. फारिजेव आनी धर्मशास्त्री ताका समजूंक चुकले आनी जेजूचो घात घेवपाच्यो येवजण्यो तांच्या मनांत आयल्यो. समजणी आसलोल्या मनशाक ही समर्थ आनी प्रवाद्यांची शिकवण कितली मोलादीक तें दाखोवंक दिलें आनी ती पाळटल्यांक स्वर्गीचें दायज भासायलें. आमेन.